तिसरे मांडवी पुलाचे उक्तावण जाले दबाजान 29 वेर जातलो पूल येरादारी खातीर उक्तो। काँग्रेसीन केलो तिसरे मांडवी पुलाचो बहिष्कार। भाजप सरकाराचे हे व्हडले स्कॅम। कोटेशन आणि टेंडरा विना दिले काम। गिरीश चोडणकारान केलो सरकाराचेर आरोप। कापास्ताद आसा जाल्यार प्रियोळा येवन मागात म्हजो राजीनामो। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक गोविंद गावडेचे आव्हान। सरकारातले कमिशन राज उक्ताडार हाडून दाखयात, पत्रकारांक केले आवाहन। उक्ते सुवातेर रानशात जाल्यार पडटली 10,000ची फायन। बाबू आजगावकारान दिली पर्यटकांक शिटकावणी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। शेवटाक तिसरे मांडवी पुलाचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी जाले। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि हेर सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले। वाहनांचे येरादारी खातीर पूल 29 तारखेच्यान उक्तो जातलो। पुरायपणान मेक इन इंडिया आशिल्लो हो पूल देशांतलो तिसरो सगळ्यात चड लांबायेचो केबल स्टेड पूल आसा। कापास्ताद आसा जाल्यार म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघात येयात वा खंयच्याय उक्त्या मैदानाचेर येयात आनी म्हजो राजीनामो मागून दाखयात अशें जाहीर आव्हान अपक्ष आमदार आणि मंत्री गोविंद गावडेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक दिला। मगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराक आपणे जातीवाचक गाळी संवल्यो ही खबर ताणें सरळ न्हयकारल्या आनी चुकीची खबर दिल्ले खातीर प्रसार माध्यमांक जबाबदार धरला। मंत्री सुदीन ढवळीकाराक जातीवाचक उतरांनी गाळी संवल्यो म्हूण गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो हे मागणेचेर निमणे गोविंद गावडेन आपली खडेगांठ प्रतिक्रिया दिली। मगो पक्षाचे फुडाऱ्यांक तो पाळीव कुत्रे म्हणटा आनी सुदिनाचे भौशीक बांदकाम खात्याचो उल्लेख करिनासतना पत्रकारांक आव्हान दिता, सरकारातले कमिशन राज उक्ताडार हाडून दाखयात। मोगोचो दांत पडिल्लो आनी आयाळ गळून पडिल्लो तो गुलाम सावंत, त्याच बरोबर बाकीचे दोन्ही सायडी बशिल्ले ते कुत्रे म्हणटा, लाचार कुत्रे, तांकां म्हजो एकूच प्रश्न आसा की ह्या कॅबिनेटाक कितें जालां कितें ना जालां तें पळोवपाक तुमी आशिल्ले, हो एक पयलो प्रश्न जावन आसा। काँग्रेसचो खवटणकरान जे उलयल्ले आसात कॅबिनेटांतले गोश्टींचेर पत्रकार परिशद घेवप म्हणल्यारच हो पयलो एक चुकीचो पांय आसा, कारण थंय कोणूच नासना। दुसरी गोश्ट, जातीवाचक शब्द वापरल्यात अशें म्हणून तरुण भारत आणि गोवन वार्तान न्यूज हाडली। संपादक त्या तरुण भारताचो आणि गोवन वार्ताचो आशिल्लो होय म्हजो प्रश्न आसा। खंय तरी समाजा भितर दुफळी घालपाचें हें कटकारस्थान जावन आसा। फाटले जे 20 वर्सांक म्हणून जे शक्य जालें ना ते गोविंद गावडेन करून दाखयिल्ले आसात, म्हणून विरोधांच्या आज पोटाक दुखपाक लागिल्ले आसात। समस्त गोंयकारांक हांव उलो मारतां आनी खास करून बहुजन समाजाक हांव उलो मारतां। आपलो स्वतःचो अस्तित्व, स्वतःचो स्वाभिमान जर जगोवपाक जर जाय जाल्यार आज गुलामगिरीच्या नंदनवनांतून आमी भायर पडप हें खूब महत्वाचें आसा। आज थंय शपथूय घेता की आमी खंयच करप्शन करपाना। आज पर्सेंटेज आनी कमिशन कोण घेता हेजी चौकशी जावप, हेजेर तांणी बरोवन हाडप, हेवूय म्हाका ह्या सगळ्या पत्रकारांक आव्हान आसा। म्हाकाय खबर आसा की ज्या वेळाचेर हांव संघर्शाच्यान वयर आयलो त्या वेळाचेर खंयच्याच पत्रकारितेन म्हाका तेंको दिलो ना। आज गोविंद गावडे जे काम जे कितें करतात ते सगळ्याक एक अवघ्या 2-4 मुठभर पत्रकारांक दुखता आनी हांकां हातीपणां दवरून एक मालीम इमेज करपाचो हो प्रयत्न जो चालू आसा। जर कॅबिनेटात जर कितें जर घडलें जर आसत जाल्यार मुख्यमंत्री आमचो समर्थ आसा काही गोष्टी घेवपा खातीर, निर्णय घेवपा खातीर। ढवळीकार प्रियोळ मतदारसंघातल्या भौशीक कामांनी हस्तक्षेप करता ही गजाल मात गोविंद गावडे न्हयकारना। तशेंच
खंयचे अटीचेर आपणे युती सरकाराक तेंको दिल्लो ताची तो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक याद करून दिता आनी मगोक जाहीर आव्हान दिता. पळयात तो कितें म्हणटा तें. एक कंडिशनाचेर हांवें मुख्यमंत्र्याक हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो की म्हज्या मतदारसंघात खंयचोच मंत्री खंयच्याच आमदाराचो इंटरफियरन्स नाका, कारण हांव दुसऱ्याच्या मतदारसंघात केन्नाच इंटरफियरन्स करिना. हांव म्हज्या वैयक्तीक फायद्या खातीर किंवा स्वार्था खातीर झगडना, तर सबंद म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर आनी एकंदरीत गोंयच्या शेतकरी कष्टकरी ह्या अन्याय जाल्ल्या बायलां खातीर हांव लडटां. गोविंदा गावडेचो बुलंद आवाज हो कोणूच बंद करपाक शकपाना. वाघ जर आयलो जाल्यार कुत्रे फक्त बॉब मारतात आनी फाटल्यान पळ काडटात. तुमी म्हाका खंयच्या ग्राउंडाचेर येवपाक जाय, मैदानाचेर येवपाक जाय तें दाखय सांगचें. वेळ दिवचो गोविंद गावडे एकटो येतलो आनी थंय कितें आसा पळय न्ही चर्चा कोणाचो निशेध करपाक जाय ते कंडेम करपाक आसा पळय न्ही, तर तुमकां कंडोम तुमी घालून दिवचे अशे तरेचें म्हजें आव्हान तांकां आसा. कापास्ताद जर आसा जाल्यार फुडल्यान सुरी घालची, फाटल्यान सुरी घालपाक येवं नाका. आनी राजीनामा दिवपा खातीर किंवा मंत्रिमंडळान काडून उडोवपा खातीर जे कोण डिमांड करतात पळय न्ही, जे कंडेम करतात पळय न्ही, तांकां म्हज्या मतदारसंघान येवन दाखोवन दी म्हणून सांग आनी तोंडान म्हज्या घराचेर मोर्चे घेवन येयात म्हणून सांग, किंवा तुमी जाय थंय येयात, हांव थंय येवन सांगात म्हाका राजीनामा दिवंक. हांव पळयला कितले हे लोक आसात ते. गोवा 365 ब्युरो. तिसऱ्या मांडवी पुलावेले रोशनायेचो खर्च हे भाजपा सरकाराचे एक स्कॅम. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला. 70,000च्या लायटीच्या खांब्यांचो खर्च 2 लाख दाखयला जाल्यार ते उबे करपाक 1.5 लाख दिल्यात. हे बाबतीत दक्षता विभागाकडेन कागाळ करतले अशें काँग्रेसीन म्हटलां. पुराय पुलाक कितलो खर्च आयला तेवूय जाणा जावन घेतले अशें गिरीश म्हणटा. तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या उक्तावणाचेर काँग्रेसीन बहिष्कार घातला. पळयात. तिसऱ्या पुलाचें उक्तावण जाता थंय आसा. हो पूल भ्रष्टाचाराचो एक स्त्रोत. समाजीक येवजण्यो आनी हेर प्रकल्पा खातीर सरकारा कडेन पयसो नासतना पूल बांदपाची गरजच नाशिल्ली अशें काँग्रेसीन म्हटलां. पर्रीकाराच्या लागच्या सोयऱ्या कडल्यान ह्यो लायटी हाडल्यात आनी GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकर तातूंत सामील आसा असो आरोपय गिरीशान केला. लायट खरेदीत टेंडरे काडूंक ना वा कोटेशनाय दिल्ली नात. पुलाचें काम पुराय जावंक नासतना उक्तावण करपाची घाई केल्या अशेंय तो म्हणटा. पळयात. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 10 वर्सां पयलीं तेजें फावंडेशन घातलेलें. सरकारा कडेन पयशे ना ते साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान त्या खातीर कितले लोक मरतात हाचेर आमी उलोवपाक शकना. म्हणजे हें सरकाराक प्राधान्य दिसना. गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा, सरकाराक हें प्राधान्य दिसना. केंद्र सरकाराचे पयशे ढावलून आपल्या पयशांनी हो ब्रिज बांदपाचो स्टार्ट केलें. आनी नितीन गडकरी इज ऑन रेकॉर्ड. नितीन गडकरी रेकॉर्डाचेर आसा की आपणें सांगलेलें की आमी हो पूल करतात, तरी आसतना स्टेट गव्हर्मेंट मुखार सरलो हो आपल्या पयशांचो पूल करपाक. कॉस्ट ऑफ द ब्रिज दे हॅव शोन इज 403 crores, जो टेंडराक आशिल्लो तितलोच. सो 403 कोटी आनी तो थंय कांयच बरयना, कॉस्ट 403 कोटी बरयता. सो हांगा लोकांक कशें फटोवपाचे प्रयत्न करतात. सो इज दीस द फायनल कॉस्ट? इज दीस द 403 इज द फायनल कॉस्ट ऑफ दीस ब्रिज फॉर वीच इट वॉज टेंडर्ड? गाय, यू आर मिसलिडिंग द पीपल. आनी हाव L&T, a reputed company like L&T, can hand over this bridge to GSIDC. I'm told that it is hand over, but I don't know. But without handing over, they cannot inaugurate it. And still, L&T company is working on that. I don't understand this. So, आता फाल्यां थंय मिशप कितें जालो, कितें कॅज्युअलिटी जाली, so who should be held responsible? Accountability कोणाची? L&Tची, GSIDCची, काय सिद्धार्थ कुंकळकराची, काय मनोहर पर्रीकाराची? Government has to declare it's a bridge closure policy. Government has not mentioned anything about bridge closure policy. म्हणजे तुमी कितें तरी जातलें मनसुदाक जावं वारें येतलें थंय हेवी हें जातलें तेन्ना कितें बिशप जातकच मागीर तुमी तुमगेले ब्रिज पॉलिसी ट्राय एंड टेस्टिंग मेथड करनाकात. दरेका मतदारसंघातल्या विकास कामा खातीर 25 कोटींची तरतूद करतलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्लें
पूण ताणें मांडवी पुलाकच म्हत्व दिलें अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार म्हणटा. उक्तावणाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री येतलो आनी गोंयच्या खण प्रस्नाचेर उलयतलो अशी आस्त आशिल्ली अशें तो म्हणटा. पळयात. ग्रामीण भागांत रुरल एरियांनी रस्ते जावं बाकीचे सगळी कसलीच फॅसिलिटीज ना. कदाचित सगळे पयशे हांगा घालप जाले आसतले. गोंयांत तरी उद्घाटनाच्या निमित्तान कित्याक फावंडेशन स्टोनाक PM येयल्ले उद्घाटनाच्या निमित्तान येवन तरी खाणग्रस्त लोकांचे प्रश्न आयकून मायनिंगाचो प्रश्न आपण सुट्यो करता जर म्हणलें जाल्यार आमी खुशेन वचपाचें. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार ही सेगीत चलपी प्रक्रिया. आमदार ह्या नात्यान सोपटेन निदान आदली तरी कामां फुडें व्हरूंक जाय आसलीं वा नवी तरी करपाक जाय आसलीं. पूण तशें कितेंच करिनासतना राजिनामो दिवन परत मांद्रेकारांचेर वेंचणूक लादली. आतां ताचे कान मतदारांनीच पिळचे पडटले. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान म्हटलां. मांद्रेच्या राजकीय स्थितीचेर तो गोवा 365 कडेन उलयलो. मांद्रेच्या मतदारांची गोची जाल्या. एक गट आसा संघ वावुरपी आनी आदलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकारा बरोबर. जाल्यार काँग्रेसीचो राजिनामो दिवन परत वेंचणुकेक तोंड दिवपाक सज्ज जाल्लो दयानंद सोपटे भाजपाचे तिकेटीचेर वेंचणूक लढोवपाचो आसा. आतां पार्सेकार कितें भुमिका घेतलो हाचे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावलां. मांद्रेचे सद्याचे स्थितीचेर तो भाश्य करता. पळयात. हांव खास करून मुख्यमंत्री आसतना प्रत्येकाची अपेक्षा म्हाका नोकरी मेळूंक जाय म्हणून आनी हांव दिवंक शकलो ना हेची तिडक ताणें म्हाजेर काडली. पूण हांव त्याच्या वेवस्थे फाटल्यान आसा हें समजून घेतलें ना. म्हाका म्हटलें ठीक आसा आतां म्हाकाय ब्रेक मेळटा. नवीन आमदार हे गोश्टी फुडें व्हरतलो. पूण नवीन आमदारान गेल्या 2 वर्षांत ह्या एकाय प्रोजेक्टाचेर चकार शब्द काडलो ना. किंबहुना केन्ना विधानसभेत प्रश्न काडलो ना. आनी वेल्यान आतां मदींच राजिनामो दिवन अवसान घातकीपण करून पुन्हा परत निवडणुकेक रावता. दुर्दैवान म्हणून का सुदैवान म्हणून हांव नकळो. पूण ताणें राजिनामो दिल्यामुळे परत हांगा निवडणूक लागता. राजिनामो दिवन म्हाका राजकारण पुरो जालें म्हणना. राजिनामो दिवन पुन्हा उबो रावता. भितरसून पळवाटो करून काडून जी घाण पद्दतीचें राजकारण केलें वता तातूंत आपलो प्रतिनिधी जर सामील जालो जाल्यार जनतेची जबाबदारी आसता ती ताका जाग्यार ताचो कान पिवळपाची. पार्सेकार अजून भाजपाच्या तिकेटीची वाट पळयता. भाजपान तिकेट दिवंक ना जाल्यार कितें करतलो ह्या प्रश्नाचेर ताची प्रतिक्रिया पळयात. फाटले सादारण 3 म्हयने ही घटना जाल्या नंतर 3 म्हयने हांगासरलो BJPचो पूर्ण युनिट हो नाराज आसा. तांकां दिसता पक्षान असलो निर्णय घेता आसतना आपल्या युनिटाक किंवा आमच्या फुडाऱ्यांक पदाधिकाऱ्यांक अध्यक्षाक जनरल सेक्रेटरीक हांकां सादारणपणे विश्वासांत घेवंक जाय आसले. पूण कोणाकूच विश्वासान न घेता जो निर्णय जालो त्याच्या बद्दल भरपूर नाराजी आसा. आनी त्याच नाराजीतसून ते सगळे एकठांय जाल्यात तेतून हांवूय आसा. आनी त्यामुळे निर्णय कितें घेवप पक्षान निर्णय घेतकीर हांगासरलो युनिट निर्णय घेतलो. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आमकां गोंयकारांचे भलायकेची काळजी आसा. गोंयकारांचे मागणे प्रमाण संवसारीक दर्जाची प्रयोगशाळा गोंयकारांक दिल्या. अमेरिका जपान सारकेल्या देशांचे तुळेन उंचेल्या दर्जाचे हे प्रयोगशाळेत नुस्तें फळां आनी हेर पदार्थ तपासून घेवंक मेळटले अशें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभून सांगले. नुस्तें फळां आनी खाणां तपासपी प्रयोगशाळेचे उक्तावण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभूचे हस्तकी जाले. मडगांवच्या SGPDA ग्राउंडार जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. Mr. Vijay Sardesai, Mr. Vishwajit Rane, the Chief Minister, have been telling me that we must set up such facilities which can conform to the best standards, not just in India, but globally. And as a result of that, today we are inaugurating a top-class laboratory whose results
are accepted not anywhere, not only in India, but anywhere in the world. And therefore today I am happy that same certificate which is accepted in Japan, USA will be issued from here for any food that needs to be tested. It is fish, is it vegetables, whether it is fruits, will be now certified from here and next to the fish market. विजय सरदेसाई आणि विश्वजित राणेंनी ह्या निमतान विरोधकांचं फोग काडपाची संद सोडली ना. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा मेळिल्ल्यान आता लोकांनी भय बाळगोवपाची गरज ना अशें तांणी सांगलें. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री आणि गोंय सरकाराचे जोड पालवान चिखलेचें हॉस्पिटल अत्याधुनिक करपाचो प्रस्ताव दिल्ल्याचे राणेन सांगले. पळयात. पूण आतां अशें जाल्लें आहा की दोतोर सक्सेनान आतां म्हणलां की मार्च एंड मेरेनूच आमी ही लॅबॉरेटरी घालतले म्हळ्यार इट विल फॉल इन प्लेस बाय मार्च एंड. वॉट डू यू फील टू योरसेल्फ? बिकॉज यू हॅड गिवन दॅट 6 months period. सो एनी केस वी विल बी आफ्टर यू. आमी तुमचे घुमटेर बसतले कोंकणी भाशेन उलयतलो जाल्यार आनी कोतान हें काम करून घेतले. आनी आमी हे शब्द लोकांक दिल्लो ते आमी फायनान्शियल कन्करन्साक धाडलेले, कित्याक हे टेक ओव्हर करूंक जाय. न्ही तर कांय गोश्टी आसता, केन्ना केन्ना कांय गोश्टी वेळ लागता, पूण ते एकदां मार्गार लायले ते मागीर उरले ते परमनंटली. आनी केन्नाच खंयचे हांगाच मर्यादीत न्हू, पूण हे एजन्सीक आमी मॅन्डेट दिल्ले आसा की आख्खे गोंयभर जे टेस्टिंग करूंक जाय, जो प्रोटोकॉल जाय, FDA पूर्णपणे साथ दितली आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. उक्ती सुवातेर कोणय पर्यटक रांदतना दिसलो जाल्यार ताका फायन भरची पडटली. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान शिटकावणी दिल्या. बाबूच्या कोतान ही फायन 10,000 मेरेनय आसूं येता आनी ते भायर कोर्ट केस. पळयात बाबू कितें म्हणटा तो. दुसरो कायदो आमी करतात तो जे बशींतल्यान येवन जेवण करतात आनी टुरिजम प्लेसाची सगळी वाट लायतात, थंय जेवण करप, थंय खावप, थंय जेवप हें बंद करप. कारण थंय आमचे 2,000 तांकां फायन आसतालो आनी ग्रुपान ते मेळ्ळ्यार 10,000 फायन आसतालो. आनी हे समज ते दिना जाल्यार तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर जातली, कोर्टान तांकां फायन पडटली आनी नाजाल्यार सजा जातली. अशे रितीन आमी कायदे केल्ले आसा. हांव मागता तुमचे सगळ्यां कडेन की गोंय आमकां फुडें व्हरपाक जाय, आमचो तालुका हो नंबर 1 करपाक जाय. आनी गोंय आज त्या रितीन सगळे कडेन फुडें सरलेले आसा, नंबर टॉप लेवलाचे आज आयिल्ले आसा. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. रावणफोणेच्या कालकोणे वाठारात गटारांनी कसले तरेची रसायनां सोडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी भंय उक्तायला. गटारांतल्यान सोंसूं नजो अशे तरेच्यो हिवळाणी मारतात. गुरुवार बायलां, भुरगीं आनी जाणट्यांची भलायकी वासाक लागून इबाडपाक लागिल्ल्याचें तांणी सांगलें. पळयात. कालकोणचे थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण मडगांवच्यान आयिल्लें गटार ह्या गांवांत पावलां. तातूंतल्यान 5व्या रंगाचे कसले तरी रसायन येता जाका सोंसूं नजो असल्यो हिवळाणी मारतात. थळाव्या नगरसेवकाक ते विशीं म्हायती दिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या वासान लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात. ताका लागून हें रसायन कसलें हाची तपासणी जावची अशें तांणी मागलां. मडगांव सिटींतल्यान एक व्हाळ येता सारको गटर ते सारके कुडचडकर हॉस्पिटला कडल्यान सारके ते सायडीच्यान भायर सरता. तर हांवें आज 2-3 दीस जाले पयल्यार न्ही त्या गटारांतल्यान एक कसले कॅमिकलचे भायर सरता ग्रीन कलरचे आनी ताका इतलो वास येता. बक्षी हॉटेला कडेन पयलें ते बक्षिटा हॉटेला कडल्यान ते सगळ्याच्या हे 8-10 दीस जाले एक कॅमिकल खंयच्यान येता आनी कितें जाता म्हणटा कांय खबर ना. हेल्थान जाल्यार कन्सर्न कोण जे अधिकारी आहा न्ही तेंच्यांनी ते कॅमिकलाचे टेस्ट करचे हे खंयच्यान येता ते आनी आमकां मातसो रिलीफ दिवचो ह्या वाड्या वयल्या लोकांक. धाकली भुरगीं बरी जाता, बायलां बरी ना जाला, प्रेग्नेंट बायलां आसा तांकां त्रास जावपाक लागला, उलटी येवपाक लागला परत. जाणटे लोकांक सुद्दां त्रास जावपाक लागला ह्या वासान. वास घेवपाक सारकें सोंसपाक जायना असलो वास येवपाक लागला. 3 वर्सां जालीं पयलीं साफ करताले गटर, आतां कोण साफूय करना कांय ना आनी आख्खें रान जाला. पळय आतां सगळो रान जावन पडलेलें आसा. कोण साफ करना, कोण एक्शन घेना, कोणाक कांय पळोवन गेलना. किमसा सारकी भरला. कालकोंडेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बदलो घेवचे परस सोमारा फातोड्ड्या जमशेदपूर FCच्या विरोधांत जातले मॅचीत 3 पॉयंटांनी जिखप FC गोवा खातीर म्हत्वाचें. FC गोवाचो मुखेल कोच सेर्गियो लोबेर अशें म्हणटा.
जाल्यार FC गोवाक तांचेच भुंयेर हरयतले अशें जमशेदपूर FCचो मुखेल कोच सीझर फेर्नांडो म्हणटा. शिंयाळ्या ब्रेका उपरांत ISL सीझन 5चे दुसरे फेजीक गौर सज्ज जाल्यात. सोमारा FC गोवा आनी जमशेदपूर FCचे मदीं फातोड्ड्यां फुटबॉल मॅच जावपाची आसा. हालींच जमशेदपुरा 4-1 गोलान जमशेदपूर FCन गौर पंगडाक हारयल्लो. It's a very good team, and if you are not at your 100%, it's very difficult to beat them. Tomorrow in Warsaw, I think it should be strong at home, and also taking into account that it will be a direct rival to get into the playoffs. More than arguments, we have to look for the 3 points, but only looking for our own benefit. As I said before, it's a rival, it's a direct rival. And it will be crucial 3 points to get into the playoffs. दुसरे वटेन जमशेदपूर FCचो मुखेल कोच सीझर फेर्नांडो सांगता तांचो पंगड पुराय तयारेत आसा. निलंबित केल्ल्यान जमशेदपूरचो स्टार कार्लोस कावलो खेळपाक शकचो ना. तशेंच गोंयचो भुरगो आगोस्तीन फर्नांडीस जो हालींच जमशेदपूर FCक सामील जाला तोवूय जखमी जाल्ल्यान सोमारचे मॅचीत खेळपाक शकचो ना. Top matches in a row, Goa, Kolkata, Mumbai. We need to do the best. We want to win, and the team is ready to play tomorrow. And we are a team. I have 30 players in Goa. I have to choose the best player for tomorrow. And the most important for me is the player stay in the hotel. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. ल्हव प्लास्टीक बॅगांची सुवात पर्यावरण पूरक कपड्यांची बॅगां घेवपाक लागल्यात. श्री गरवी ह्या पर्यावरण मोगी पंगडान आयतारा लोकांक कपड्याची बॅगां फुकटात वाटली. पळयात. अशें समज सगळ्या संघटनेनी मुखार सरून प्लास्टीक फ्री गोंय किंवा प्लास्टीक फ्री इंडिया करपाचें स्वप्न पयलें तें स्वप्न उरपाना रोखडें पुराय जातलें. म्हळ्यार खूब कडेन पळयता आमी कचरो प्लास्टिकान बांदतात आनी उडयतात. समज तो कचरो तसोच उडयलो जाल्यार डिकम्पोज जावन मॅन्युअर जावपाक शकता. की प्लास्टीक यूज करपाचें ना. आमी आमच्या ग्रुपा कडनं बॅग प्रिंट करून घेतले आसा आनी लोकांक फ्री बॅग आमी वाडटा. प्लास्टीक बॅग यूज केले जाल्यार तुमकां हेल्था प्रॉब्लेम जाता, कॅन्सर जाता. मागीर आमी हांगा थिंगा बॅग उडयता ते मागीर आमची गाय आसा ती खाता, तेंच्या पोटान उरता. मागीर ड्रेनेज लायन आसा ती चॉकअप जाता. तुमी बरे भाशेन सरकाराक सपोर्ट करा आनी प्लास्टीक यूज करनाका. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.